ब्राह्मण संस्थानाचा 18वा वर्धापन ते सगळ्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि सरांनी सांगितल्याप्रमाणे सरांना आमच्या देवस्थानात खूप हेल्प केला, त्याबद्दल सरांक धन्यवाद. आजचो दीस कितलो म्हत्वाचो सगळ्यांक खबर आहा. हे वार्षिक फंक्शन म्हाजें जावन आसा. एवरी इयर हांव येता आनी म्हाका हांगा येतकच एक दुसरेच भाशेन म्हणजे दिसता की फील गूड फिलींग. बरें देव आसा कसो म्हणजे जागृत देवस्थान जें आमी म्हणटा तें हांगा पळोवपाक मेळटा. आनी तेच बरोबर इतले सगळे लोकांकूय आमकां मेळपाक एक संदी मेळटा. हांगासून हांव हिंगा शाफेरान साईबाबा टेंपल थिंगाय वयतलो आनी सकाळीं सावन हांव दुसऱ्या देवळांतसून येयला. हांव सगळें म्हणजे सांगपाक सोदना कित्याक आज दिसूच तसो आसा आनी हें हांव सगळें मना पासून मानता. आनी ताका लागून म्हाका हांव समजता देवाचो खूब आनी खूब आशिर्वाद मेळटा. आनी देवाचो आनी लोकांचो जो आशिर्वाद मेळटा तोय देवच तेंच्या मनान घालता. तें म्हाका सदांच एक फर्म बिलीफ आसा आनी ताका लागून हें आमकां पालन करचेंच पडटा. आनी देवा येवन पांय पडले जाल्यार तुका देव केन्ना विसरना. आमी आजकाल कितें जालां, मनीस मातशें प्रगती केली, मातशें आमी वयर सरले, आमी चिंतता आमीच देव म्हणून. हें केन्नाच कोणेंच चिंतपा जायना, चुकीचें जावन आसा. देव आसाच आनी कर्म जें आसा तें बरें केल्यार तुका बरें फावो जाता.